Suadi Sacramenta Arada Suadi Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Kartaun Tuka Nabha Kartaun Tuka Nama Jivitaso undatu amka mogaso ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगाता शेताव तुजी कृपा लालेताव हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वादी सकामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा बोरो गोळी सौम्या तू आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावोवचो बरो गोळी सौम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावोवचो तुजें जिवीत आशेताव आत्मीक कानाक लालेताव तुजें जिवीत आशेताव आत्मीक कानाक लालेताव हर एक दिसा तुजे संगी सोलो आशेताव आराधा आराधा स्वादी सकामेंता आराधा आराधा स्वादी सकामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा सोमी आसतना संतोष सोमी आसतना दादोसपण आतां तसो सोमी आमचे लागीं उलोवंक आशेता ताचो संदेश आमकां दिवंक आशेता त्या देवाच्या उतरां मारिपात त्या देवाच्या उतरांत ताचें आजारपण आसा मोरी त्या जेजूच्या पांयांतळा बसली ताचे सांगात रावली ताचें उतार तिणें आयकलें तो अनुभव तिणें भोगलो आनी जेजून म्हळें बरो वांटो मोरयेन विसरून काडला आज तसो अनुभव आमी जोडूंक ह्या देवाच्या उतरां मारिपात सोमिया सांगाता रावोंक आमी फुडें सरनासांव तरी हें देवाचें उतार आयकूंक आमकांच एक घडीभर तयार करया ह्या उतरां मारिपात सोमियाचो स्पर्श आमी जोडच्या खातीर एक घडीभर आमी मागया ह्या देवाच्या उतरां मारिपात बरेपण
आमकां मेळचे खातीर, अजपां अद्भुतां मेळचे जावचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. हे देवाचे उतार आमचे खातीर परगट करचे आमच्या भावा MP नोराणा खातीर. आनी हे उतार हांगासर आनी घरांनी खंयसर आसा संवसाराच्या कोनशा कोनशातावन कोण ह्या आराधनान युट्यूबा मुखांतर जावं बरो, डिवायन व TV मुखान जावं बरो भागीदार जावन आसा, हर एकल्याक हो स्पर्श मेळच्या खातीर, देवाच्या उतराची सकत तांकां अनुभव जावचे खातीर, सोमी तांची काळजां मनां उगडच्या खातीर एक घडी आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत सुमयेची कृपा आमी मागून घेवया. काळो कातानु स्वाडा पावय म्हाका, असाता तवण सताक वाट दाखय म्हाका, मरणा तवण जिविताक उतरय म्हाका, तुजे वाटेन सदां दयेन चलय म्हाका, फांकय भुसवाड काळजांत्या काळोख निभय, सता वाटेन म्हाका तूं एक सादा, ना कोण म्हाका भरवसो तुजे बघा, अतका वायटान सोम्या तूं मोसो सोडबोंता, सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो, काळो कांताव तोकलो सोमिया उस्वाड तुजो. सांव पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थो अध्याय 13व्या वाक्यातावन 16वें वाक्य. संवसार तांचें दायज करून दितालो म्हूण देवान अब्रामाक आनी तेज्या संततीक बस दिली, पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्ही, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. कित्याक नियमशास्त्राकाल जियेतले मात्र बसयलेल्या दायजाक वारीसदार जाता जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हूण जालें. देवाची बसवणी व्यर्थ म्हूण जाली. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा, पूण जर नियमशास्त्र ना तर तो मोठसो संदर्भच ना. देखूनच भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केल्ली. अशें अब्रामाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्ही, बगार अब्रामा बरी भावार्थ असलेल्या हेरांकी आदायक पडाशी ती बसवणी केल्या. देवाचे उतार हे देवाची अडपकार. मोगळा सुमिया जिसू ह्या पवित्र पुस्तकाचे उतार नियाळत आसतना पवित्रात्मो तो आमचेर देवे सुमिया ह्या उतराचो अर्थ आमी नियाळत आसतना आनी जो कोण ते उतार आयकता सुमिया तांच्या काळजांत तुज्या आत्म्याचे सकत वळून सुमिया, भावार्थ जिवाळ जावं सुमिया आनी आशिर्वादीत जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमेन. आराधन करता आसतना पदऱ्यापणांत सांगलें, मुस्तुपुटी आमी मागणी करता तरी पूण आमकां अनुभव तसो आसना. नियमशास्त्र मुस्तुपुटी आसा, नियमां साबार आसात, तरी पूण त्या नियमां पाळल्या वरवीं म्हाका देवाचो अनुभव जाता ना. अब्रामाक व्यत्यास जावन आसलें, ताणें देवाचो अनुभव जोडलो आनी त्या देखून सर्वेस्परा देवाचेर विशेश तो मनवाल्लो जावन व्यक्ती जावन ताका आशिर्वाद लाभले.
पवित पुस्तकात सगळे आमी पळयल्यानंतर पोरण्या सोल्ल्यांत सगळे त्या अब्रामाच्या संतती विशयी थंयसर भोव चड तरान उल्लेख केला आनी नव्या सोल्ल्यान ती अब्रामा विशयी जाय तितले उल्लेख केला. तर अब्रामाची संतत म्हळ्यार कोण, कित्या खातीर पवित पुस्तकांत अब्रामाक एक विशिश्ट म्हत्व दिला, ह्या विशयींत आज आमी ह्या घडये आमी आतां ध्यान करता. अब्राम एक आशिर्वादीत व्यक्ती आणि केदळा आमी अब्रामाची संतत म्हणटा थवळ आमी आशिर्वादीत व्यक्तीची संतत जावन आसा आनी आमी आशिर्वादीत जावन आसा. पवित पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 12 अध्याय पयले तावन 3 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्स जावप जायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतले. पळया हांगासर ह्या अब्रामाक सर्वेस्पर देवाचे एक अनुभव बघता आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं ह्या जाग्यान भायर सरून वच, तुज्या सगळ्या तुजें म्हणलें कितें दायज आसात सगळ्यांक काण भायर करून वच. अब्रामान खंयचे नियम पाळले न्ही, अब्रामान केवल सर्वेस्पराचो अनुभव ताणें जोडलो आनी त्या अनुभवाक खाल जावन ताजें सगळें म्हणलें तो खाण तो पयसन वेता आनी सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणे तो बैसन वेता. आनी त्या देखून सर्वेस्पर म्हणटा, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतले. पळया वो एक कोणूच न्ही या संवसारांत. त्या वेळार हाका आपोण येवच्या पयलें, अब्रामाक आपोण येवच्या पयलें तो एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो. पवित्र पुस्तकांत जोशुआच्या पुस्तकांत आमी पळयता, ताजो बापूय अन्य देवांक पुजा करनासलो व्यक्ती. तरी पूण ह्या व्यक्तीक सर्वेस्पराचेर संबंध आसलो आनी त्या देखून ताका सामान्य जावन आसल्या व्यक्तीक तितल्या सगळ्या संवसारांत आसल्या लोकां मुखार हांव हो सर्वेस्पर ताका आपयता आनी म्हणटा, तूं असल्या जाग्याक वच, तुका तूं मात्र आशिर्वाद जातलो न्ही, तुजी संतती आशिर्वाद जातली. मात्र न्ही, जो कोणाचेर तूं आशिर्वाद घालता ती आशिर्वाद जातात आनी जो कोण तुका शिरप जाल्यार तांकांय फाटी मारता. मात्र न्ही, हर एक खंयसर गेल्यार तुजें नांव सगळ्या संवसारार इतल्या आशिर्वादी जातलें गे, सर राष्ट्रां तुजेशी तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतात, आशिर्वाद मागतात. आज पाद्र्यापान दिल्लो त्या आराधन करता आसतना मकान तुका दिल्लो उलो वस्तू जावन आसा. पाद्र्यापान सांगलें, जायते फुडें आमी दोतोन आयकली, दोतोन बायपाट केली आनी ल्हानपणार कितें आमी दोतोन शिकली, मोरता पर्यंत दिस दोतोन रिपीट करनच रावले हांव. पूण सर्वेस्पराचो अनुभव जाला गी. पाद्र्यापान गवळी बापाचो उल्लेख केलो आनी ताच्या उतरांचो उल्लेख केलो. आमकां सर्वेस्पराचो अनुभव जाला गे. जर तर सर्वेस्पराचो अनुभव जालो जाल्यार आमचें सगळें जिवन परिवर्तनीत घडटा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, हें अब्रामाक असले एक आशिर्वादीत सर्वेस्परान देवान दिल्लें गे. उत्पत्ती ग्रंथांत 17 अध्यायांत 4 वाक्य म्हणटा, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो, साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलो. ह्या फुडां तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संत तुका दितलो. राय तुजे तावन उब जातलें तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतते तावन संतते पर्यंत
हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो, तुजो आनी तुज्या संततीचो देव हांव जातलो. वो एक व्यक्ती सर्वेस्पर देव ह्या व्यक्तीचेर ताका मानवाता आनी म्हणटा साबार राष्ट्रांचो तो बापूय जातले. एक व्यक्ती आनी वो व्यक्ती जिवंत आसतना संवसारार जायतले व्यक्ती ह्या संवसारार आसले. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जायतले संवसारार आसले. तरी पूण वो व्यक्ती साबार राष्ट्रांचो बापूय जातलो. हें कशें एक स्वामी जेजू म्हणटा देवाचें रास एका सस्वाच्या काणा बरी, सस्वाच्या बिया बरी. तें बी तें दरेक पडोन थंयसर तें वागल्लें तें व्हडलो रूख जाता. पूण त्या सस्वाच्या बियांत कोणी पळयत आसतना तेदो व्हडलो एक झड जावन जायपुरत्या सुकण्यांक एक आसरो दीत म्हणलें भोगप आमकां आसना. जर तर म्हज्या आनी तुज्या बोळसांत एक 4 सस्वाचें बियां आसल्यार आमकां कांय भोगता की व्हडलें कांय आसा तांतू म्हणून. ती दिशे बियां खंय एका बोळसाच्या कोणशाक आसतात. पूण त्या बियांनी जर तर हांव आनी तूं एक व्हडलो रूख या व्हडलो झड आमी पळोवंक शकता. तो जावन आसा भावार्थ. आनी अशें ह्या एका अब्रामांतय सर्वेस्परा देवान आशिर्वादीत घालन मुखलें तुजें जनांक साबार राष्ट्रांचो तो बापूय जातलो म्हणटा. पळयत पुस्तकांत परत ताका आशिर्वादाची आमी पळयता. नव्या सल्ल्यांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 8वें ते 11वें म्हणटा भावार्था वरवीं त्या अब्रामान देवाच्या थाळ्याक फाळो दिलो आनी आपणाक दायशे मेळिल्लो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एका परदेशी कसो एक थंबान तो जियेलो. देवाची 30 बसवणें घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालन बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक अब्राम राखून आसलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस जावचे सकत मेळिल्ली आवय जावचे प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणें दिल्लो देव विश्वासी म्हणून तिणें लेखिल्लें. पळय हांगासर त्या अब्रामाचो भावार्थ. ताका आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार ताका खंय वचचें म्हणून गुंतूना बिरमोत. आमी हांगासर फॉरेन वचत जाल्यार पयलेंत आमी थंयसर टिकेट आनी बूक करून पयलेंत करता मात्र न्ही ते वचून रावचें जाल्यार खंय म्हूण आमी दिसता. इतलें आमी सगळें इंटरनेटार इतलें मुखार पावलें, इतले फोनां आनी आसात तरी पूण आमकां थंय गेल्या उपरांत कितें जायत खालें जायत म्हणून. हांगासर आसा एक अब्राम म्हणलो व्यक्ती. सर्वेस्परा देवाचेर ताचो संबंद आसलो आनी तो इतलो भावार्थ जाता ताका खंय वचचें म्हणून गुंतूना जालें. सर्वेस्परान सांगलें ताज्या फाटल्यान गेलो. उडास दवरया त्या व्यक्ती येत आसतना ताजीं गोरवां ताजे ते कितें आसा ताजे सांगाता मनजाती त्यो ताजे सांगाता सालाची त्यो मनजाती कितल्यो फास्ट येतात भारी सकास येतात. आनी मुखार वता आसतना रान आसता आनी त्या रानांत सिंह आसा की वाघ आसा की हाका गुंतूना, कोणाच्या आंगार पडटा हें गुंतूना. तरी पूण सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरून वो अब्राम सोलोम येता. कित्याक म्हळ्यार ह्या अब्रामाक देवाथंय संबंद आसलो. त्या देखून त्या संबंद ताणें अनुभव भोगल्लो आनी त्या देखून ताका घट्ट धैर्य आसलें म्हजो देव म्हाका कितेंच सोडून घालना. कोण वाघ येवं दी, शिंव येवं दी, या आने येवं दी, या कोणी येवं दी, म्हाका कांयच करूंक शकना. आज आमकां सामी आमी चिंतूंक जाय म्हाका देवा थंय असलो एक संबंद आसा गे. म्हजो देव म्हाका केदेंच सोडून घालना म्हणलें म्हाका एक भावन आसा गे. म्हाका तसलीं बोगणां म्हजे थंय आसात गे. असलो एक निर्धार करूंक हांव एक तयार आसा गे. पळयत पुस्तक म्हणटा देवाक अब्राम दिल्ल्या भशे विशयेन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आतां आमी वाचिल्लें तें पयलें वाक्य 13वें वाक्य. संवसार
ताजें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी तांच्या संततेक बसयले. सगळो संवसार तो तुजें दायज करून दिता म्हूण पळया. सगळो संवसार तुजें तो दायज. कितलो उरतो संतोश. एक व्यक्ती सगळो संवसार ताजें दायज म्हणले एक विशेष बसवणी. आनी हाका कारण कितें. पवित्र पुस्तक म्हणटा विधेयपणू ह्या अब्रामाचें ताका कारण जावन आसलें. उत्पत्ती ग्रंथांत 22 अध्याय 16 आनी 18 वाक्य म्हणटा तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याच्या वेळेर आशिल्ल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुज्या संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हणटा सर्वेस्पर. कितें ह्या अब्रामान भरवसो दवरलो. अब्रामाक सर्वेस्परा देवान सांगलें तुजी संतत अगणीत करतलो म्हणून. आनी कोणा मुखांत करतलो म्हणलें इसाका मुखांतर तुजी संतत अगणीत करता. बसयल्ली हांव तुका संतत दिता म्हणून. तर त्याच इसाकाक आज सर्वेस्पर विचारतना दिजे जाल्यार ह्या अब्रामान खंयच्या धैर्यार दिलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा अब्रामाक सगलो भावार्थ म्हजो देव म्हजो पूत ताका समर्पिल्यार मेलो तरी परत जिवंत करची सकत म्हज्या देवाक आसा. त्या पुताक एकलोच पूत ताका हांवें दिलें जाल्यार म्हजो देव कसलो परत ताका जिवंत उठोवची सकत म्हज्या देवाक आसा म्हणलो विशेष भावार्थ ताका आशिल्लो. आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 18व्या आनी 19व्या वाक्यांत आमी पळयता त्याच पुता विशयी देवान म्हणलें इजा मोका मुखांत तुजे संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या वरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. ह्या अब्रामान पतयलें एकलोच जाल्यार कितें जालें थंय दिता तो म्हाका परत उठोवन दिता असो कसलो विशेष भावार्थ त्या व्यक्ती थंय त्या अब्रामांत आशिल्लो. आज हांवें भावार्थ हें आमी चिंतचें कित्याक म्हळ्यार आज हांवान तूं पिडेस्त आसूंक पुरो पिडेस्त आसूंक पुरो. हांवान तूं आर्थीक तरान संपूर्ण तरान सलवालें जावंक पुरो. आज आमचें नांव कोण कोण कितें कितें पाड उलयता जावंक पुरो. आनी कितेंय आमच्या जिवितांत जालां जावंक पुरो. एग्जामांत आमी फेल जाल्यां जावंक पुरो. शिकपांत आमकां शिकोवंक जायना जावंक पुरो. काम केल्ले कडेन आमकां गूड फॉर नथींग म्हणटा जावंक पुरो. बिजनस केल्लें हात घाल्लें पुरा सोलोवन वचोंक पुरो. पूण उडास दवरया तूं म्हजो आनी तुजो देव परत म्हजें आनी तुजें हर एक संगत जिवाळ करूंक शकता. खासार जिवीत मोडून गेलां जावंक पुरो. कुटुंब जिवीत मोडून गेलां जावंक पुरो. बापाय भुरग्यां मदलो संबंध सगळो पाड जाला जावंक पुरो. सर त्या अब्रामा बरी हांवान तूं भावार्थ दवरता तर परत तांचो संबंध जिवाळ जातलो. परत तांचो वेव्हार जिवाळ जातलो. परत तांकां भलायकी मेळटली. आमी जिवाळ जातले. हर एक संगतींत आमी जिवाळ जावंक शकता. असलो भावार्थ त्या अब्रामांत आशिल्लो आनी त्या देखून तो वर्थो जालो. विधेयपणाचें फळ कितें मेळ्ळें ताका. विधेयपणाचें फळ जावन ताची संतत आशिर्वाद जाली. आमी जाणां इसाकाक तोय एका परक्या गांवांत आशिल्लो. परक्या गांवांत आशिल्लो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 26 अध्यायांत 3 वाक्यांत म्हणटा ह्या देशांत तूं परको कसो वस्ती कर. हांव तुजे सेवें आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तुका आनी तुज्या संततेक हो सगळो देश हांव दितलो. तुज्या बापायक दिल्ली बसवणी हांव तीर सांबाळटलो. मळबाच्या नेकेत्रा बरी तुजे संतत हांव वाडयतलो आनी हो देश हांव तांकां दितलो. तुजी आनी तुज्या संतते उदेशी 100 वर्सांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कित्याक अब्राम म्हाका विधेय जावन सरलो आनी 100 म्हज्यो आज्ञा म्हजे उपदेश म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पाळले. आज हांव तूं मुस्तपटी चिंता देवाक विधेय जावन सरल्या वरवीं आमकां कितें प्रयोजन. अब्रामाक तशेंच बोगलें कोणना हांव खंयच्याय एका देशांत आसा. एक परकी जावन आसा.
म्हाका कितें प्रयोजन, हांव इतलें पुरो देवाक पातयेवन कितें प्रयोजन, हांव म्हणटा म्हणून करून सदां आमी मागणें म्हणटा कितें प्रयोजन, आमी इतले नितीन वेता कितें प्रयोजन. पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हजी आनी तुजी संतती आशिर्वाद जातली. ती संतत आशिर्वाद जाता म्हणून आब्रामाक बसवणें आसली तरी ताका कांय पळोवंक मेळ्ळें ना. तेज्या उपरांत त्या इसाक ताका एकच पूत, थंय ताका बसवणेचो पूत एक मात्र आसलो, दुसरी भुरगीं आसलीं, बसवणेचो पूत एक आसलो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या इसाकाकी सर्वेस्पर देव बसयता. गेनेसरांत म्हळ्यार परक्या एका राष्ट्रांत आसतना तुजी संतत हांव आशिर्वादीत करतलो. हें जावन आसा मोगाचें न्हू. हांवें तुवें देवाचेर बोवार्थ दवरल्या वेळार म्हाका आनी तुका लाभचें ओडपाक आमचें कुटाम आशिर्वाद जाता, आमचें संतत आशिर्वाद जाता. आमकां दोळ्यांक दिसनात ती आशिर्वादां सभार आमचे कडेन देंवन वता. आनी इसाक तो पातयेणी नासल्या वरवीं जाकोबाक ती आशिर्वादां पडटात. आनी पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 28 अध्यायांत आमी पळयता 13 वाक्यांत आनी सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आसलो, म्हळ्यार जाकोबा मुखार उबो आसलो. आनी तो म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय आब्रामाचो देव आनी इसाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततेक हांव दितलो. धरणीर असल्या धुळीच्या कणा बरी तुजे संतत वाडतली आनी तूं आस्तमेक आनी उदेंतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलो. आनी तुजे आनी तुज्या संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी त्या वेळार त्या इसाकाक आमकां जाणाव दोग पूत आसले, जाकोब आनी एसाव. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या जाकोबाक सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजी संतत हांव अशी आशिर्वाद करतलो गे, विशेष रितीर आशिर्वादीत करतलो. आज म्हाका आनी तुका भोगूंक जाय हांव आनी तुवें यस आब्रामाची संतत गी. आमकां एक जर तर आब्रामाची संतत जाल्यार हांव आनी तुवें आशिर्वादी जाता. त्या देखून ह्या आब्रामाच्या संतते विशयी आमी नियाळ करता आसतना थंयसर 4 रितीर आब्रामाचे संतत म्हणल्या विशयी आमी नियाळ करूंक साध्य आसा. एक दैयीक तरान आब्रामाक कोण पुरा संतत आशिल्ले, पयलें हागार येतावन इस्मायल जालो, मागीर सार येतावन इजाक जल्मालो, तशेंच केतुरा म्हणल्या स्त्री येतावन ताका पूत जल्मले. ह्या विशयान आमकां आयकोंक ना, मुस्तपटी थोड्यांक गुत्त आसा थोड्यांक गुत्तू ना. पयलीं पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 25व्या अध्यायांत आब्राम केतुरा म्हणल्या अनेका बैले लागीं लग्न जालो. तिचे उद्देश ताका जल्मले पूत हे जिम्रान, जोक्षान, मेदान, मिदियान, इश्बाक आनी शुवा. जोक्षानाक शेबा आनी देवान जल्मले. देवानाची संतती आशपुरीम, लेटोशीम तशें संततांनी सांगून असो येता. थंयसर मनशा सैमार रक्त मासांत विविध जण ताजे संतत आसले. ही एका रितीची संतत. दुसरी जावन आसा आब्रामाची बसवणेची संतत. म्हळ्यार ते दैयीक तरान ताजे संतत वय तरी पूण सर्वेस्पराची बसवणी त्या व्यक्तींचेर आसली आनी त्या लायनीर मात्र ती बसवणी मोन दर्शून येता. उदाहरणाक आब्रामाक मस्त भुरगीं आसली जाल्यार इजाका लागीं इजाका मुखांतर ती बसवणेची संतत जावन आसली. पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 21 अध्यायांत 12वें आनी 13वें वाक्य म्हणटा देवान आब्रामाक म्हळें तुज्या पुताक आनी साकान्नेक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें बसयले संतत इजाका उदेश तुका मेळटली. म्हळ्यार सारा म्हणटा ह्या इश्मायलाक आनी हागाराक ह्या घरांतल्यान भायर धाड. आनी वो आब्रामाक बेजार जाता, कशें हांवें भायर धाडचें. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा आवड न्ही, तुवें बायलेन सांगलें बरें, सारान सांगलें बरें, चल, कित्याक इजाका तावन तुका बसयल्ली संतत मेळटली. इस्मायला तावन संतत आसा आनी ती म्हणटा इस्मायलाच्या संतते विशयी म्हणटा 13वें वाक्य साकरण्याच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. इस्मायलाक व्हडलें राष्ट्र करता पूण बसवण्याची संतत कोण? इजाकाची संतत. आनी ह्या बसवण्याच्या संतते विशयी आमी रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांबावलो न्हू 9व्या अध्यायांत 6वें वाक्यान अशें वाचूंक मेळटा. इस्रायल कुळयेन जल्मली
न्ही सक्कडी देवान विसलेलीं. तशेंच आब्रामाच्या संततीची न्ही सक्कडी देवाचे भुरगीं. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, इसाकातावन जल्म घेतल्यांक तुजे संतत म्हणटले. तशें जाल्यार रक्तमासा प्रमाणे जल्म मारली देवाची भुरगीं न्ही, देवाच्या बासवण्याचो फळ जावन जल्माल्ल्या भुरग्यांक मात्र आब्रामाचे संतत म्हूण लेखतात. एक पयलें रक्तमासाचे संतत, दुसरें ह्या रक्तमासाच्या संततींनी विंसून काडिल्ली जी कितें संतत आसा ताका आब्रामाची संतत म्हूण लेखतात म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. तिसरी जावन आसा जेजू क्रिस्त. पवित्र पुस्तक म्हणटा आब्रामाची संतत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 16 वाक्य म्हणटा, देवान बसवण केल्ली आब्रामाक आनी तेज्या संततीक त्यो साबार जाल्ले बरी आनी तुज्या संतत्यांक म्हणूंक ना, बगार एकल्याक म्हणले बरी आनी तुज्या संततीक म्हणा, म्हणजे जेजू क्रिस्ताक. हांगासर म्हणटा पवित्र पुस्तक कोणाक सांगलां? एकल्याक, संततीक. संतथ्यांक न्ही, संततीक, आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त कित्याक तो थंय पवित्र पुस्तक म्हणून सांगल्या प्रमाणे विशेष रितीन ताकाय बसयली संतत. एक विधेय सोमी जेजूय त्याच आब्रामा बरें सर्वेस्परा देवाक विधेय जावन चल्लो. 11च्या मरणा पर्यंत ओ जेजू त्याच आब्रामा बरें परत जाल्यार आपूण जिवन जाता म्हणल्या त्याच दृढ विश्वासान तो विधेय जावन चल्लो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायान 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा, मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो, म्हळ्यार जेजू मनशा रुपान दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो कर मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें. कितें केलें? हांगासर तो सोमी जेजू विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी त्या देखून देवान ताका वर्थो केलो. आनी आब्रामानी त्या देवाच्या तळ्याक फाळो दिवन विधेय जावन ताच्या गांवांतून तो भायर आयलो आनी विसाकाक जाल्यार तो बली भेटोवंक तयार आशिल्लो आनी विधेय जाल्ल्या खातीर वर्थो केलो. एक विशय सत म्हाका तुका कळीत जाता, सर्वेस्परा देवाक केदाळ हांव आनी तूं विधेय जाता, म्हाका तुका सर्वेस्पर देव वर्थो करूंक शकता, वर्थो करूंक शकता. 4 विभाग जावन आसा आब्रामाची संतत. जेजू क्रिस्ताक कोण पातयेवन आसात ती आब्रामाची संतत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयली आनी तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी समेश जेजू क्रिस्तांतय एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी आब्रामाची संतत. तुमी जर तर क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी आब्रामाचे संतत. अशें बसवणें मरपणें दायजाचे वारीसदारी तुमी. हांव तूं केदाळा जेजू क्रिस्ताची म्हणून सांगता मोगाचें न्हू, तेदाळा हांव तूं आब्रामाची संतत जावन आसा. आनी हेंत उल्लेख करना आमी पळयता सर्वेस्परा जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक पवित्र पुस्तक म्हणटा ही आब्रामाची संतत. आमी पळयता गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायान 26 ते 28 वाक्य म्हणटा, निजाकी तुमी सोमेस्त भावार्थ मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव आसचे ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांतय एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी आब्रामाची संतत. वय मोगाचें न्हू, आमी सगळां जेजूची सर्वेस्पराची सोम्यान जेजूची फाटला उदर जावन ताची संतत हांव तूं जावन आसा. आनी ही संतत जावन आसल्या हांव आनी तूं आब्रामाची आशिर्वादां हांव तूं आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक गेलो कित्या खातीर? कित्या खातीर? पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 16 वाक्य म्हणटा, देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो आब्रामाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक, म्हाका आनी तुका आदार दिवंक. पूण हांवें आनी तुवें आब्रामाची संतत जायचे जाल्यार कितें करीसय? आब्रामाची संतत जावन आशिर्वादी जायला कितें करीसय? पवित्र पुस्तक म्हणटा गालातकारांक बरयल्या 3 अध्यायान आमी पळयलें 7वें वाक्य तो म्हणटा, तर
जे कोण बावर दवरता ते अब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. बावर्त वरवीं देव अनुभवर्त्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्थचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्रामाक पयलें सकळीत केल्लो. आनी म्हळें तुजे थंय सूर जनांगा आशिर्वाद जोडटले. देखून जीं कोण बावर दवरतात ती बावर्ती अब्रामा सवें आशिर्वाद जोडटले. वो अब्राम आव्हान तूं जाणा आसच्या प्रमाणे तो एक अनभवर्ती जावन आसलो. पूण केदार तो बावर्त दवरलो तो वर्तो जावंक बोलो. जोशुआ पुस्तकाच्या 24 अध्यायान दुसऱ्या वाक्यान आमी पळयता तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्परा इस्रायल असो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्त करून आशिल्ले आनी परक्या देवांची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी 9 वर्सां बापूय तेरा एकलो. त्या देखून म्हाका न्ही तुका एक अवकाश मोगाचे न्हू. हांव आनी तूं क्रिस्तांव आमी सांगता हांव आनी तूं सगळीं क्रिस्तांव तरी पूण भावार्थ म्हाका आनी तुका आसा की. आज पाद्रापान उल्लेख केल्ल्या बरी गवळी बापाच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार म्हाका आनी तुका त्या सर्वेस्पराचो अनुभव जाला की. ह्या सर्वेस्पराचो अनुभव जावन ताजेर हांव भावार्थ दवरता तर हांव खंडीत जावनी म्हाका आनी तुका सांगूंक हक्क आसा आव्हान तुवें अब्रामाची संतत. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर आव्हान तो भावार्थ दवरता. पयलींच्या काळार ते जो कोण अब्रामा ह्या इसाक येता जाकोब आनी तांची संतत आयली तांकां जुदेव म्हूण आपयताले आनी जुदेव चिंतले आमी जुदेव देखून अब्रामाची संतत. पळयत पुस्तक म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रान दुसऱ्या अध्यायान 28 वाक्य तांव सांगता भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खरो जुदेव म्हूण जायना वा कूडीक दिसता ती सुन्नतेची मावी खरी सुन्नत म्हूण जायना. पूण अंतस्कनी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. हे बरपिनिशी आसा त्या नियमशास्त्रान करचें न्ही बगार पवित्र आत्म्यान करचें. असलो मनीस मनशाताव न्ही बगार देवातावन प्रशंसा जोडटा. हांव तूं आज क्रिस्तांव म्हणटा त्या वेळार जुदेव आज आमी क्रिस्तांव म्हणटा. निसाकी हांव तूं पवित्र आत्म्याचें सक्रीयपण मुजे ते आनी तुजे ते आसा की आनी हांव तूं सर्वेस्वराचेर संबंद दवर ताजेर हांव तूं भावार्थ दवरता गे म्हणलें सवाल. म्हाका आनी तुका पवित्र आत्मो हर एकलें गे आसा. पूण जशें त्या धर्मच्या कृत्याच्या पुस्तकांत त्या देवळाच्या भायसर एकलो थोंडो आसलो आनी त्या पेद्रो कडेन विचारता आसतना म्हाका काय म्हणे भीक दी म्हणटा आसतना तो म्हणटा म्हजे कडेन रुपया आनी भांगार ना पूण जेजो क्रिस्ताच्या नांवान तूं उठ आनी चल म्हणटा आसतना तो उठोन सोलोंक लागलो. कैंतान तो सोलोंक लागलो कित्याक ताका पांय आशिल्ले पूण ताका सोलोंक जायनातले. म्हाका आनी तुका पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. ह्या पवित्र म्हज्या आदारार त्या पवित्र शक्तीन सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवर हांव तूं चलता गी या त्या थोंट्या बरी हांव तूं मागून भीक मागून आसावंगी भीक मागून आसावंगी हांव तूं त्या पांयांनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सोलोवंक शिकल्यावंगी या थोंटे जावन आजुनी हांव तूं आसावंगी. त्या देखून पवित्र पुस्तकान आमी पळयता मोगाच्या न्हू मातेवाच्या शुभवार्तान 3 अध्यायांत थंयसर जुवांव जिणे बदलोसो उलो दिता आसतना म्हणटा तर तुमचे पातकी जिणे बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्रामाचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्या म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता ह्याच पात्रांत हांव न्हू अब्रामाक संतत उत्पन्न करचे देवाक सामर्थ्य आसा. तुम्ही अब्रामाची संतत म्हणून वडपणवले नाकात. ताजी भुरगीं म्हणून ताजी संतत म्हणून जुदेव म्हणून वडपणवले नाकात. वडपणवले जाल्यार पाश्चातापावा तुम्ही खऱ्या काळजान देवाक भावार्थांतय संबंध दवरून जियेनातल्या खातीर बक्षांय मागा आनी परत तुमकां आशिर्वाद जातले. तुमी आत्मीक तरान अब्रामाची संतत जावंक पावतल्यात. केवळ हांव तो क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर हांव तो आमी सांगूंक जायना हांव क्रिस्तांव त्या देखून भावार्थ आसा म्हणून हांवें तो फशारूंक जायना. म्हाका देवा तो संबंध त्या संबंधा वरवीं म्हाका जालो अनुभव आनी त्या अनुभवा वरवीं सर्वेस्पराचेर दरसो भावार्थ म्हाका तुका बदलावण करूंक शकता. जर तर हांवें तुवें करूं ना जाल्यार मोगाचें न्हू आज हांवें तुवें बोगसाणें मागोवंक जाय. सर्वेस्परा लागीं बोगसाणें मागोवंक जाय आनी सांगूंक जाय पातकी जिणी ही म्हजी पातकी जिणी आसतना बदलता सोम्या तुजेर भरवोसो दवरनो एक नवी जिणी अब्रामाची खरी संतत जावन हांव जियोंक आशेता. आनी पळयत पुस्तकांत जिजूय म्हणटा जुवांवच्या त्या 8व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 32वें वाक्य म्हणटा ताणी ताका जाप दिली म्हळ्यार लोकांनी जुदेवांनी जाप दिली आमचो बाप अब्राहाम जिजून तांकां सांगलें
तुम्ही आब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार आब्रामान केल्ले बरी तुम्ही करते आसल्यात. आज हेच वाक्य आम्ही उडासाक दवरया. हांव आनी तूं आब्रामाची संतत तर जेजू क्रिस्ताक पतेल्ले वरी हांव आनी तूं आब्रामाची संतत जाता म्हणटा. आनी आब्रामाक विशेष रितीन आशिर्वाद आशिल्ले आनी खंय गेल्यार तो आशिर्वादी जातालो आनी सगळ्यांक ताच्या नांवान आशिर्वाद मागून घेतले म्हणटात. तर हांव आब्रामान केल्ले बरी हांवें करना सांगी. त्या आब्राम कांय सुकोवन पडूं ना म्हूण न्ही मोगाचें साहित्य पोटी ताणें सुकोवन पडला. साहित्य पोटी ताणें सुकोवन पडला. ताका भुरगीं जाता म्हणटा आसतना ताका बगलें आसा म्हजे कूड इतली आसकत हे साथ गे म्हूण ताका बगून आसूंक पुरो. आनी त्या सारा ती आसून आसली जाता गे म्हणून. तरी पूण स्वाभाविक कित्याक प्रामाणीकपणां तें आसलें म्हज्या आनी तुज्या सन्निवेशनां जिवनाच्या सन्निवेशनार थोडे म्हाका आनी तुका हें साथ गे म्हणल्यार बगूंक पुरो. भावार्थ एक बोगणा न्ही, भावार्थ एक निर्धार जावन आसा. हांव सर्वेस्पराचेर निर्धार त्या विशयान निर्धार केला. सर्वेस्पर म्हज्या जिवनांत कितें म्हणून बदलावण हाडटा तो एक म्हजो निर्धार. म्हजी बोगणा न्ही. स्वाभावीक रितीर खाले म्हळ्यार चडवणे आसता सांगता आमी समया म्हाका अशें पळोवंक कश्ट जाता मग आमी सांगूंक जाय देवा कडेन देवा म्हाका अशें जाता मस्त कश्ट जाता म्हाका पिडा आसा म्हाका तूं गूण कर सुमिया. म्हाका अस्कत काय आसा म्हाका तूं गूण कर सुमिया. चिंत्या म्हाका एका व्यक्तीक मस्त रीण आसा म्हणजे एका व्यक्तीक आनी तो बघा जाल्यार सगळें रीण म्हजें कॅन्सल जायचें म्हणून मागचें सोमांगी ह्या सर्वेस्परा म्हाका रीण आसा वय सुमिया. पूण म्हाका तें रीण फाटीं पावोवंक म्हाका कृपा दी म्हणून देवा लागीं आमी एक प्रामाणीकपणे उलोवचें बरें खंयचें बरें. रीण कॅन्सल कर म्हणून गे या आसलें रीण फाटीं दिवंक म्हाका कृपा दिवन मागचें बरें. तर मोगाचें न्हू हांव आनी तूं एक उडास दवरया. आब्रामाची संतस जावन आस्तावन जियोंक म्हणजे भावार्थान जियोंक स्वमियान जिसूक सर्वेस्वर देव बापाक आनी पळयतात विधी जावन जियोंक ताजो अनुभव घेवन ताचे थंय संबंध दवरून जियोंक आज आमी निर्धार करता. तर सर्वेस्पर देव म्हजें आनी तुजें जिवीत आयच्या दिसांत हांव बदलावण करता. मोगाचें न्हू आयच्या दिसांत हांव बदलावण करता. आब्राम एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो केदार ताणें सर्वेस्पर देवाचो थाळो ताणें आयकता आनी तो म्हणटा वय समिया हांव तुवें सांगलें बरें सगळें सोड हांव तुजो पटलाव करता तुजेर हांव बोवार्थ दवरून येता म्हणटा आसतना सगळें ताजें जिवीत बदलता आशिर्वादीत व्यक्ती जाता. आज तसो ताळो म्हाका आनी तुका आपोवन दिता. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हजेर भावार्थ तूं दवरताय. अस्कत काय आसूंक पुरो पूण प्रामाणीकपणान मानून घे ही म्हजी अस्कत काय म्हूण देवा लागीं उलय ताजे लागीं संबंध दवर आनी सर्वेस्पराचे भावार्थ दवरून ताजे थंय संबंध दवर ताजो अनुभव बगून हांवान तूं जियोंक प्रारंभ केलें जाल्यार हें वर्स ही घडीत हांव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त बदलावण आमी हाडूंक शकतले. हांव एक घडी बरें आमी दवरता पण मागया मोगळा सर्वेस्पर बापा सुमिया जेजू क्रिस्ताने पळयतात म्या आमी तुजे लागीं मागता हांव सुमिया मोगळे मोरये माये आमचे पासून तूं विनवणी कर. हें जो कोण ह्या वेळार हांगासर मागण्यांत भाग जाल्यान तांच्या सर्वां पासून ते मागता आनी जो कोण हें TV माध्यमां म्हाका आयकून आसा सुमिया तांचे पासून ते मागता सुमिया. सगळ्यांक भावार्थाचें देणें दी सुमिया. जशें आब्राम विधेय जालो आनी सर्वेस्पराक मानवालो जशें आब्रामान तुजेर भावार्थ दवरून तुजो अनुभव घेवन तुजेर ताका विश्वास आयलो सुमिया भावार्थान तो जियेलो कित्याक तुजे थंय आनी ताजे थंय संबंध आसलो सुमिया आनी त्या अनुभवान तुजेर तो संपूर्ण संबंध दवरता. आमच्या जिवितांत आमकां तुजे थंय संबंध दवरूंक कृपा दी सुमिया. तुजो अनुभव जावंक कृपा दी सुमिया. तुजेर संपूर्ण भावार्थ दवरून तुका संपूर्ण विधेयपणान जियोंक आनी आमचीं कुटुंबां आमचें जिवन आमचे समुदाय हें सगळें परिसर सगळें परिवर्तन कर सुमिया. ह्या वेळार जो कोण सुमियांचे जे उतार आयकून आसात तांकां सर्वेस्पर बापा तांकां गूण कर सुमिया. तांची पिडा तूं गूण कर सुमिया. तांकां तो आपोड सुमिया आनी ताची पिडा आतां गूण जावन दी सुमिया. भावार्थान तांची ती पिडा गूण जावन दी सुमिया. त्याच प्रमाणे सुमिया जेजू कोणाचे सन्निवेश तांकां पुरक ना सुमिया. त्या आब्रामाक सुमिया जेजू ताका भुरगीं जावचे खंय सन्निवेश पुरक नातिल्ले
सगळं सोम्या सगळं तो कंगाल जालो मथार जालो ती मथारी जाली तरी पूण सोम्या सन्निवेशाचेर न्ही बघा तुज्या उतराचेर बोवाड दवरनो तांकां ती भुरगीं जालीं बरीं संतत जालीं सोम्या तस प्रमाणे सोम्या जो कोणाच्या परिस्थिती सगळी विबाडल्या सोम्या तरी पूण सोम्या तुजेर आमी बोवाड दवरता सोम्या परत तांकां जिवितांत आसरो दी सोम्या तांकां जिवाळ कर सोम्या तांकां बोळ आनी सक्तीन भर सोम्या तांचे कुटुंब तांकां आनी सगळें तांचें म्हणलें सगळें आशिर्वादीत कर सोम्या आमेन. Lord Jesus, we surrender ourselves to you. We surrender our situation. Everybody who is in pain, everybody who is in the hospital, everybody who is suffering emotionally, physically, and spiritually. Lord, we ask that you heal everybody through the wounds and the blood of Jesus. Lord, may your blood sprinkle upon everybody. You have said, by your stripes we are healed. Lord Jesus, we ask that you may show the way to the doctor, give him wisdom to give the right medicine, give him wisdom to give the right, to find the right disease. We ask you, Lord, to give the patients, everybody who is suffering, a way forward and a guidance by the Holy Spirit to go to the right person to get the right cure. Lord Jesus, wherever there is confusion, pain, we ask a set free right now by the blood and the name of Jesus. Holy Spirit, we ask you to touch everybody. Every part of their body may be receptive to the word of God. May the Holy Spirit empower everybody to be set free right now by the name and the blood of Jesus. Hallelujah, 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 we surrender everybody who has sickness in them due to unforgiveness. Lord, grant them the grace to forgive others. We pray for everybody who has sickness in them due to their unconfessed sins. Lord Jesus, grant them the grace to confess their sins and go to a good confession so that their sins may be forgiven and they may receive healing. Lord Jesus, we surrender the mind of people, everybody who is worried and tensed and fearful, because of which their life is being affected. Relationships are broken. There are divorces where there is an anger in the family. We surrender their lives to you. We surrender their past activities to you. Jesus, by your blood, cleanse them and heal them. May the relationships be restored and healed by the blood of Jesus. May every inner wound be healed by the blood of Jesus. May every physical wound be healed by the blood of Jesus. Lord Jesus, as we are praying, we specially surrender everybody who comes to our mind who is sick. We surrender the people who have asked us for the prayers. We surrender ourselves to you. Bless us and bless our neighbor and our family members. When we pray, Lord, grant them the healing. Also, when we encounter a new person who is carrying the sickness, may the grace of God flow through us and touch them and give them a supernatural healing. 예수미야도 모처 지위따트에 दुनिया तो मोच
तुझ्या कळसात ये नवी भलायकी दिवगत म्याके नवी भलायकी दिवगत म्याके येसो मिया येसो मिया येसो मिया मुझे तये येसो मिया येसो मिया येसो मिया मुझे तये I see that the Lord is healing somebody who has been I see the Lord healing somebody who has a physical wound. The Lord is healing a priest, somebody who is being prayed for right now. The Lord is healing that person. The Lord is also granting healing to 2 people who are hospitalized. The Lord is giving them the healing. The Lord is also restoring broken relationship. I see somebody who had unforgiveness in their heart. When they accepted Jesus and are willing to forgive, the Lord is going to give you a financial breakthrough. The Lord is telling, trust me. Somebody who has no providence, today Jesus is granting them providence by the blood of Jesus. From today you will be supernaturally provided. The Lord is asking to trust Him. The Lord Jesus wants everybody who is suffering and who is in pain to look at Jesus and the heart of Jesus. The Lord is telling, by the blood which is gushing forth through my heart and the grace which is coming through my heart, you will receive your healing. The Lord wants us to concentrate on the heart of Jesus and the Holy Eucharist. As we surrender and look to the Holy Eucharist, the radiance of God is going to shine forth upon our life, and the Lord is going to grant you healing from all diseases and all sickness. I see certain few sickness the Lord is touching. I see arthritis. The Lord is touching somebody who has cancer. The Lord is touching somebody who has back pain. The Lord is supernaturally moving. The Lord is touching the memory of somebody and moving supernaturally today. The Lord is asking, trust in me and you will rely on me. That time I will bless your life. कुष्ठातेल्यानो येया ओझंते माका दिया दितलो विशीव तुमका मोगाच्या गोपान मोच्या The Lord is blessing everybody. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक आमी वेताव. एक घडी भर आमकां कितें मागोवंक आसा, कितें तें सवांग घेवन आयल्या सगळें सुमयेच्या पांयांतळ आमी दवरया. घरा संपुरो विविध माध्यमां मारिपात ह्या रदानान भागीदार जावन आसा. एक घडी आमकां सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करया. आमचे कुटुंबां सुमयेच्या पांयांतळ हाडया. परगांवांत इतर जाग्यांनी वावुरच्या भोंवडां सोवडास काडया. सुमी तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हूण आमी मागया. प्रत्येक जण परत ही मारे खारपेडा विस्तरण आसा. प्रत्येक जण भायल्या गांवांनी ही मारे खारपेडा वरवीं जायतीं जाणां मरण पावून आसा. सुमी आमकां राखून दी, ही पिडा थांबोवन दी. ह्या पिडेक वकात बेगीनच लाभोंक आनी त्या मारिपात बरेपण जावच्या भलायकी मेळच्या खातीर मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर, तांच्या तेसवां खातीर मागया. विविध पिडेंत कश्टोवच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया.
एकामेका खातीर आमी मागया की ते सगळ ते सव आमच्या मनांत आसा सगळें परत एवटी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया विशेश तरान आमची कुटुंबां सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया कुटुंबाच्या हर एका सान्या सोमती उडा सडया हर एकल्या खातीर एकामेका खातीर आमी मागया आनी आमकां सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार करया सुमयेचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता हर एकल्याचे देव नेव दी सुमया हर एकल्याक आपणून दी ताच्या स्पर्शांत तो तांकां भरून दी म्हणून ह्या वखदां आमी मागया आनी ते आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत हे देवाडा साक्रामेंता Yetevoda sakramenta sustang naman koruya purvila tyaru pabotla navioriti adarya salvon vecha uskut vishya bavartache bodhivya Rase Bapa Kashi's Puta Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ye Castalyan Persita Tukado Kaisha Spirita Sama Sami Navaka प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून सबल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तुजो मोग अनुभव करून तुज्या मोगांत आमी रावूंक तसो अनुभव हेरांक वांटोवंक आमकां करपा धी तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen.